जेजू मोगाळा आम्ही तुझ्या मोगाळ पुरगी हांगासर या पवित्र देवते आपल्याला सांगत जमल्या थोडा वेळ तुझ्या उतरा सोनी याळ करू गो थोडा वेळ तुझी स्तुती गाव गो तुका आराधन करू गो तुका नामान करू गो जेजू दयाळा तुका आम्ही आराधन करता कृपेच्या सागोरा आम्ही तुका आराधन करता ये सोडवून दारा आम्ही तुका आराधन करता अर्गान तुका सोम्या जेजू Ergan tu calço minha Jesus. अर्गान तुका सोम्या जेजू Ergan tu calço minha Jesus. होगळप तुका सोम्या जेजू Glap tu calço minha Jesus. होगळप तुका सोम्या जेजू Glap tu calço minha Jesus. जय जय तुका सोम्या जेजू Jai tu calço minha जय जय तुका सोम्या जेजू Jai tu calço minha Jesus. स्तुती तुका सोम्या जेजू Tuti tu calço minha स्तुती Jesus. तुका सोम्या जेजू Tuti tu calço minha वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tu calço minha वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tu calço minha स्तुती तुका सोम्या जेजू Tuti tu calço नामान तुका सोम्या जेजू नामान तुका सोम्या जेजू Naman tu calço हालेलुया 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 ये बोलतात मी आमच्यामध्ये तो देवणी आमच्या रस्ते हर एक त्याच्यामध्ये तू देवणी आहे की त्या कर तू आमच्या साहेब एक देवणी तू आमचा रक्षक समजत आहे तू आमचा शिकवत आहे तू आमचा सत्य आहे तू आमचा Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दयाकन बसात. ख्रिस्तातेही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यानो एक फावटी कावन्सिलींग करता आसतना एक व्यक्ती म्हजे सशीन आयिल्लो ग्रेस्त व्यक्ती मिलिटरीचो रिटायर्ड जावन तो आसलो पयशे आसले ग्रेस्त काय आसली पूण ताका एक आशा आसली हांवें एक होली लँडाक वचोंक जाय इज्रायलाक वचोंक जाय जेरुजलेमाक भेट करूंक जाय म्हण ताका आशा आसली पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 7 फावटी ताणें टिकेट बूक केल्ली खंय आनी 7 फावटी ती टिकेट इनकास जाल्ली विविध कारणां आसली थोडे फावटी ताची भलायकी बरी नासली टिकेट बूक केल्या उपरांत आनी थोडे फावटी कितेंय अडचणी ताका जाली वचोंक ताका साध्य जावना अशे विविध कारणांक लागून त्या मनशाक भायल्या गांवाक या होली लँडाक जेरुजलेमाक वचोंक जावना पयशे आसले हांवें सांगलें वेळी ताका आसलो पूण वचोंक ताका फावो जावना देवाच्या उतार म्हणटा तुज्या तांबा भितर बिडार करूंक कोणाक जायत सर्वेस्परा किर्तनकार म्हणटा 20 आनी 24 अध्यायांत 24 तुझ्या पवित्र तांबात वस्ती करूंक कोणाक जायत सर्वेस्परा तुझ्या त्या पवित्र स्थानार उबो रावूंक कोणाक साध्य जायत ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ बिडार ಮಾಡಲು ये सर्वेस्परा तुझ्या त्या पवित्र तांबात रावोक कोणाक साध्य जायत तुझ्या त्या पवित्रपणा मुखांत आमकां रावोक साध्य जाता गे किर्तनकार एक साबाल विचारता कित्याक म्हळ्यार आपूण नितळना आपूण एक पातकी म्हाका त्या सर्वेस्पराच्या हुजीर रावोक साध्य जायना देवाच्या उतार म्हणटा जो कोणाचे काळीज नितळ आसा जो कोणाचो हात नितळ आसा पेल्याक फसयना फटकीरपणाच्या वाटेर तो चलना तसल्याक मात तें साध्य जाता पवित्र तांबाक वचोंक आनी देवा सामकर उबें रावोंक किर्तन 24 सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोणाक योग्य जायत सर्वेस्परा मुखार उबें रावोंक कोणाक साध्य जायत
हात नितळ आसूंक जाय, काळीज नितळ आसूंक जाय, फोटकीरपण ताचें तें आसूंक नजो, पेल्याक फसयनातलो व्यक्ती तो जावंक जाय. तसल्याक मात्र हें साध्य जाता. ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು. वय आमकां साध्य न्ही, कित्याक आमचे थंय एक अडखळ आसा, आमचे थंय एक उणेपण आसा, आमचे थंय पाताक आसा, आमचें काळीज नितळ ना. पूण थंयसर आमकां काळीज नितळ आसूंक जाय, हाती शुद्ध आसूंक जाय. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी भागी म्हूण येत, तुमी सक्कड भागी, तुमी त्या पर्वत दोंगराक येवंक इल्लेशे प्रयत्न केला, देखून तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां काम ना म्हूण तुमी हांगासर आयल्यात न्ही. आनी कितले जण सेऱ्याकार गेल्यार जावं पुरो, आनी कितले जण ह्या गिमेच्या दिसांनी भोवोंक गेल्यार जावंक पुरो, आनी कितले जण घरास अडसायेन बसल्यार जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी इल्लेशे प्रयत्न केला, ह्या देव तेंपलाक आयल्यात, वो गुडो सोडोवन सोम्या हुजीर थोडो वेळ करसूक, ह्या पवित्र जेजू मुखार थोडो वेळ करसूक, ताच्या उतार ध्यान करूंक तुमी हांगासर आयल्यात. खंडीत तुमी भागीस म्हूण येत, कित्याक देवाचें एक योजन तुमचेर आसा. देवाचें एक योजन तुमचेर आसा. हर एकल्याचेर देवाचें एक योजन आसा. कित्याक देवाचें उतार म्हणटा जुवाच्या 6व्या अध्यायात 4:4 वाक्यांत, म्हाका धाडलेल्या बापान तुमकां म्हजे सशीन हाडले करीत ओडुले करीत कोणूच येवंक सकनात खंय. कित्याक तुमी तुमच्या कुशेन आयल्यात ते बगार सोम्यान तुमकां हांगासर आपोवन हाडला. बापानच तुमकां हांगासर येवंक एक अवकाश करून दिल्या. देवाच्या उतार म्हज्या बापाचे कुशीन येतले तर तुमी हांगासर येते नात. म्हज्या बापाच्या कुशेन तुमी नात तर, बापाचें एक योजन नात तर तुमी हांगासर येते नात. कित्याक बापाचें एक योजन आसा, देखून तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या पवित्र थळाक तुमी आयल्यात आनी थोडो वेळ देवा सांगाता, जेजू सांगाता, भक्त सांता सांगाता कसो तुमी हांगासर आयल्यात. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमची कंत, बेजाराय, निराशा, दुख, रीण सक्कड पयस करा. सोम्याच्या पांय तळा तुमी समर्पिया. कित्याक तुमी भागी जावन आसात. देवानच तुमकां हांगासर आपोवन हाडला. थोडो वेळ तुमच्या मोतीत आसचे सक्कड विराराय, सक्कड सोम्याच्या पांय तळा समर्पिया. कित्याक आमचेर ताका हुस्को आसा. पेद्रूच्या पत्रांत आमी वाचता, आमचेर सोम्याक हुस्को आसा. त्या देखून तुमची कत, बेजाराय, निराशा, दूख सक्कड सोम्याच्या पांय तळा तुमी समर्पिया. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान तुमचें मन ह्या सोम्याचेर दवरा. थोडो वेळ उतरां आमी ध्यान करुया. ह्या स्तुती आराधनांत आमी भाग घेवया. खंडीत आमचे सक्कड बेजाराय तो पयस करतलो. कित्याक ताका असाध्य जाल्लें कितेंच ना. ताका सक्कड साध्य आसा. देखून ताणें आमकां हांगासर आपयला. देखून तुमची कत, बेजाराय ह्या सोम्याच्या पांय तळा तुमी समर्पिया. माथेवाच्या 8व्या अध्यायात 2ऱ्या वळेंत आमी एक घडीत वाचता. एक ल्हानशे घडीत एक कोडकार जेजू मुखार येता. जेजू मुखार सरपडटा आनी तो जेजू कडेन म्हणटा, सायबा, तुका मौन आसा तर तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सायबा, तुका मौन आसा तर तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पळया, त्या कोडकाराची बरवशाण बरोवली ती उतरां. सोम्या, या सायबा, तुका मौन आसा तर तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. बरवशाण बरोवली ती उतरां. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक कोडकार जेजू मुखार येवन अशें विणाते करता तर ताका कारण आसा. कोडकार म्हळ्यार समाजांतल्यान भायर आसचो व्यक्ती. जेजूच्या काळार ह्या पोरण्या चल्यात मैजेच्या काळार कोडाची पिडा म्हळ्यार एक व्हडली पिडा. त्या पिडेक वकात ना. त्या कोडकारांनी समाजांतल्यान भायर आसूंक जाय, गांवांतल्यान भायर आसूंक जाय, उरा होरगे आसूंक जाय, गांवांतल्यान भायर ताणें आसूंक जाय. तांची परिस्थिती वांजेलांत अशी बरयल्या पोरण्या चल्यांत लेवी शास्त्रांत अध्याय 13 वाक्य 4:5 अशें आसा. कोड लागलेल्या मनशांनी, लेप्रसी म्हणटात,
पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय कोडकारान बरी वस्तू आसा तरी ताचे कडेन बरी मुस्तायकी आसा तरी ताणें घालूंक ना पिंजलेली मुस्तायकी ताणें घालूंक जाय आनी आपले केंस उगयनासतना सोडूंक जाय केंसाक तेल घालून उगोवन ताणें वचोंक ना कित्याक तो कोडकार तो नितळणे नातुल्लो व्यक्ती ताणें आपल्यो मिश्यो धांपूंक जाय कित्याक कोड म्हळ्यार एक लजेचो संकेत ताणें आपणाचे मुस्कार म्हळ्यार मिश्यो ताणें धांपूंक जाय अशुद्ध अशुद्ध म्हणून ताणें भोग मारूंक जाय गांवाच्या भायर ताणें जियोंक जाय देखून ताणें एकस्रोत जियोंक जाय पळया देवाचें उतार म्हणटा एका कोडकारान गांवांतावन भायर आसूंक जाय पिंजलेली मुस्तायकी ताणें न्हेसूंक जाय केंस उगयनासतना सोडूंक जाय ताणें आपल्यो मिश्यो धांपूंक जाय लजेचो संकेत एका दादल्याक कोड आयल्या म्हळ्यार ती एक लज त्या देखून ताणें मिश्यो धांपूंक जाय आनी ताणें अशुद्ध अशुद्ध म्हणून बोब मारूंक जाय ह्या ताणें एक हातांत एक गांठ काण घेवन गांठ मान वचोंक जाय ताणें खंयसरी ताका भायर वचोंक जाय तर खंयच्याय एका गांवाक वचोंक जाय तर कोणाक एका व्यक्तीक मेळोक वचोंक जाय तर ताणें एक गांठ घेवंक जाय गांठ मान ताणें वचोंक जाय कित्याक कोडकार आयलो तुमी पुरो देगेन रावा कोडकार आयलो तुमी पुरो देगेन रावा म्हणून संदेश दिवच्या खातीर ताणें एक गांठ काण घेवन वचोंक जाय या अशुद्ध मनीस आयलो म्हणून बोब मान ताणें वचोंक जाय आनी ताणें शिबिरा भायर कॅम्पांत भायर आसूंक जाय आवटसायड ऑफ द कॅम्प ताणें जियोंक जाय आसलें मोगाच्या भावना आनी भयणीनो असली जावन असली परिस्थिती एका कोडकाराची पोरण्या सोल्यांत ह्या इवान जेजूच्या वेळार तसलेंच तांकां कंडिशन आसलें देखूनच मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एका कोडकाराक कोणी आपणात कित्याक म्हळ्यार हांवें आपडल्यार हांवी आनी तळ जाता हांवी अशुद्ध जाता हांवी एक पातकी जाता त्या देखून कोडकाराक कोणीच आपणात नातलें देखून वो व्यक्ती हे कोडकार जेजू मुखार येता आनी सरपडटा सायबा तुका मोन आसा तर म्हाका तो नितळ करूंक जाता तुज्यान जाता तुका सगळें साध्य आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा कित्याक ताच्या पयलींच्या घडींत आमी वाचता जेजू साबार पिडेस्तांक गूण करता जेजू साबाराक बरें करता साबार सैतानाक तो धांवडायता देखून हो व्यक्ती तें पळयता आनी जेजू कडेन येवन विनंती करता सायबा तुका मोन आसा तर तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो व्हडा बरवशान भावार्थान तो व्यक्ती जेजू थंय आयिल्लो आनी जेजू ताका गूण करता आनी म्हणटा म्हाका मोन आसा तूं नितळ जा म्हाका मोन आसा तूं नितळ जा एक घडी आमी उबे रावया मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजू आज म्हाकाय तेंच म्हणटा म्हाका मोन आसा तुमी नितळ जावंक जाय म्हाका मोन आसा तुमी नितळ जावंक जाय देखून जेजूची आमी स्तुती करुया आमकांय तितली खुशी आसा आमी नितळ जावंक जाय केवल कोडात हांव न्ही आमकांय दुसरी पिडा आसा जावं पुरो आमकांय दुसरी सवय आसा जावं पुरो पाठ सवय आसा जावं पुरो त्या सकट पाठ सवय येता हांव सकट पिडा येता हांव जेजू आमकां नितळ करून म्हणून आमी आमचे हात वयर घालुया हालेलुया 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 म्हाका मोन आसा तूं नितळ जा म्हळ्यार जेजू त्या कोडकाराक आनी तो कोडकार नितळ जालो आनी परतून तो आपणाचे समाजाक येता आपच्या कुटुंबाक येता आनी थंयसर तो बरो करता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तोच जेजू आज आमच्या मुखार आसा आमकांय तो नितळ करूंक आशेता आमची तो पातकां धुवन काडटा आमकांय तो शुद्ध करूंक तो भायर सरता त्या देखून ताका आमी अर्गान देवया हालेलुया 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 सर्व आम्ही सम्याक ना बाडिया संतसाची गीतां गावया वर्तिकाची भक्त्यांनी आळया उपकारांनी तासो भावड्या सर्व आम्ही सम्याक ना वाड्या संतसाची गीतां गावया वर्तिकाची कृत्यांनी आळया उपकारांनी तासो भावड्या
आणि तुझी स्तुती करूया ताका आमी अवकार दिवया सर्लोकानो ताळयो पेटून रसनारत्ना वाड्या धनिया देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो बरो रसनार करो ताचे ते आमी उल्हासया देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या कित्याक देव तो बरो रसनार करो ताचे ते आमी उल्हासया नव्या गितां ताळे मेळोन रसनारांतला वाड्या माधुर संगीत किन्नारी वाज स्तुती ताची करया सर्वयामी सोम्यात नावड्या संतोषाची गीतां गाऊया वर्तिकाची गद्यानी आया उत्तरामी तासो गाऊया सर्वयामी सोम्यात नावड्या संतोषाची गीतां गाऊया वर्तिकाची गद्यानी आया उत्तरामी तासो गाऊया alleluia 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 Alleluia, 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 Praise the Lord. 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 त्या ऐकान बसा मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो जेजू त्या कोडकाराक गुण करता आणि म्हणटा म्हाका मौन आसा नितळ जा आज मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो आमकां तातले कोड ना खंडीत जावन आमी भागी पूण मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो आमी नितळ जावंक जेजू आमचे तावन आशेता पयले पेदूक बरयलें पत्र हांव भाग्यवंत तुमी भाग्यवंत जावंक जाय हांव पवित्र तुमी पवित्र जावंक जाय देवाचें उतार इजाया प्रवाद्याक बरयलें 6 अध्याय 3 ओळू पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव देव पवित्र जावन आसा हांवें पवित्र जावंक आसा देव नितळ जावन आसा हांवें नितळ जावंक आसा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव हांगासर ह्या देव तेंपलांक आयला थोडो वेळ सोम्या सांगता वेळ करसूंक म्हजें तें आसलें उणेंपण पयस करूंक कित्याक
जेजू मात्र म्हजे उणेपण पयस करूंक साध्य जाता, ताका मात्र हें साध्य आसा. कित्याक हांवें पवित्र जावंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथांत पयले अध्याय 20 आनी 7 वळेंत आमी वाचता, देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन आसला. आमी हर एकलेय देवाच्या स्वरुपान आसाव, देवाच्या सारक्यान आसाव. त्या देखून आमी देवाच्या सारक्यान आसाव देखून आमी पवित्र जावंक जाय, आमी नितळ जावंक जाय. देवा काय एक हात मात्र ना, देवा काय 4 तोळे नात, देवा काय 4 हात नात. कित्याक देवान मनशाक ताच्या सारक्याच आनी स्वरुपाचो रचला. म्हळ्यार आमच्या बरीच देव आसा, या देवा बरी आमी आसाव. कित्याक ताणें साच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन ताणें आमकां रचला. त्या देखून आमी पवित्र जावंक जाय. ताचोच स्वास ताणें आमकां दिला, देखून आमी पवित्र जावंक जाय. आमकां कळीत आसा, पर्णासोल्यांत आमी वाचता, देव मातयेची एक मुदो करता, मनशाचें ताका रूप करता आनी आपणोचो तो स्वास त्या मुद्याक तो दिता आनी थंयसर मनीस जाता म्हणटा देवाच्या उतार. त्या देखून आमी ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे मात्र न्हय, ताचो तो स्वास आमचे थंय आसा, देखून आमी पवित्र जावंक जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. मात्र न्हय, ताचोच आत्मो ताणें आमचेर घाला, देखून आमी पवित्र जावंक जाय. आमी म्हूण जाती बरी न्हय, आमी सुकण्या बरी न्हय, आमी देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान आसाव, देखून आमी पवित्र जावंक जाय. प्रस्तुत समाजाचेर एक दिश्ट घाली तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां कळीत आसा आतांचें एक जनरेशन म्हणटा आमी, पिळगी म्हणटा आमी, मोबायलांत, टीव्हीर आनी कसल्या संगतींनी बिजी आसतात. एक फावटी एक व्यक्ती म्हाका मेळिल्लो, ताणें मोबायलार केदाळाय आसलेले ते पळोवचे आसले काय. निमाणे तो इतलो एक एडिक्ट जालो की तो म्हणालो, म्हाका हर एकलेन पळयता न्हय ती नागडीस आसले बरी दिसतात फादर, म्हाका हर एकलेय नागडीस आसले बरी दिसतात म्हणालो तो. म्हळ्यार तो तितलो एक मोबायलांत या त्या आतलीच दृश्यांत मग्न जावन आसलो. हर एका व्यक्तीतय तो तेंच पळयतलो, ताच्या चिंतपांत तेंच पळयतलो, ताच्या मोतींत तो तेंच गळयतलो, देखून ताच्या मोतींत सगळेंच तें भरुल्लें. तो एक पिशा बरी जावन आसलो आमी म्हणयेत. कित्याक ताच्या मोतींत जें कितें ताच्या मोतींत भायर येता तें सकड वायटच जावन आसलें. सगळे दीस कोटेंच पळोवन आसल्यार आमी तेंच जाता काय. विज्ञानी म्हणटात, या मानसशास्त्राचे म्हणटात, जें कितें आमी पळयता तेंच आमी जाता, जें कितें आमी करता तेंच आमी जाता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी पवित्र जावंक जाय. देखून आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या, साजुदेची आशिर्वाद घेवंक, जेजूची आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर आयल्या. आमी पवित्र जावंक जाय. कित्याक आमकां त्या दोंगराक वचोंक आसा, सोम्येच्या मुखार आमकां रावोंक आसा, थंयसर आमची न्हीद जाता आनी त्या वेळार आमी सारकी जाप दिवंक आसा. थंयसर वचोंक कोण योग्य जायत? योग्यनारो प्रभु ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು. तुझ्या त्या पवित्र दोंगराक वचोंक कोण फावो जायत? ताचो हात नितळ आसूंक जाय, काळीज शुद्ध आसूंक जाय. तोळ मात्र त्या पवित्र दोंगराक पयन करूंक, त्या पवित्र देवा मुखार उबे रावंक आमकां साध्य आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जोशुआ म्हणटा ताच्या लोकांक मैजे उपरांत इस्रायल प्रजेची जतन जोशुआ घेता. 3ऱ्या अध्यायात आमी अशें वाचता 5व्या वाक्यांत, तुमकांच तुमी नितळ करा, फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें आजापां करतलो. केदाळ हांव नितळ आसा, केदाळ म्हजो हात नितळ आसा, केदाळ म्हजें काळीज नितळ आसा, तोळ म्हजे मदें, म्हजे थंय, आमचे थंय आजापां करतात. जोशुआचे उतरां, फाल्यां तुमकांच तुमी नितळ करा, देव तुमचे मदें आजापां करतलो. आजापां जायचे तर हाती नितळ आसूंक जाय, काळीजी नितळ आसूंक जाय, मोने शुद्ध आसूंक जाय, सक्कड सारकें आसूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आजापां जायचे, आमी नितळ जायचे. बायली कोण मात्र न्हय,
बायले कोड नितळ जावंक आमी नाताव विविध रितीचे सोप आमी उपयोग करता साबून आमी उपयोग करता नाताव नितळ जाता पूण आमचें अंतस्करण आमचो आत्मो आसा हांवें सांगलें देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान आसा देवाचो स्वास आमचे थंय आसा पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा देखून आमी नितळ आसूंक जाय आमी पवित्र आसूंक जाय बायली कूड मात्र पवित्र आसल्यार पावना आमचे विश्वे देखून माथेबाच्या 5व्या अध्यायात 20 आनी 9 वळेंत आमी वाचता तुजो उजवो दोळो पातकाक कारण जाता तर तो कोंकून काड आनी उडय 7 दिगी तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक कारण जाता तर तो कोंकून काडून उडय कित्याक तुजी सगळी कूड उज्यांत लासच्या बदलाक एक विस्वो मात्र नास जाल्यार बरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो चिंतूंक असाध्य जेजूची उतरां जिरोंक बारीस कश्ट आसात एक दोळो पातकाक कारण जाता तर तो दोळोच काडून उडय कित्याक तुजी सगळी कूड उज्यांत लासची नाका बदलाक एक दोळो मात्र लासल्यार पुरो देवाचे उतार ह्या देवाचे उपादेश प्रद्वार करिनाका म्हणटा पूण जेजूचे उतार म्हणटा माथेवाच्या 5व्या अध्यायात 20 आनी 7व्या वळेंत जर तर तूं एका स्त्रियेक या दादल्याक कोट्या दृश्टेन पळयताय तुवें प्रद्वार आदार न जाला पळया जेजूची शिकोवण प्रद्वार करिजेच म्हणना बदलाक कोट्या आशेन आमी अशें केल्ल्या वेळार हेंच जाता म्हणटा देवाचें उतार सक्कड आराम जावचें आमच्या काळजांत सक्कड आराम जावचें आमच्या काळजांत पूण देवूसू देवाचें उतार म्हणटा देवूसू सुरसुता काय हांवें मनशाक कित्याक रचलें देव सुरसुता काळजांत कळवळटा म्हणटा देवाचें उतार उत्पत्ती ग्रंथ 6वा अध्याय 6व्या वळेंत आपणें कित्याक मनशाक रचलें गाय वो मनीस पातकांत पडून आसा पातकांतच लोळून आसा देव तावन पयस गेला रस्त्यार तावन पयस गेला कित्याक बाबा ह्या मनशाक हांवें रचलें देव सुसुता म्हणटा देवाचें उतार उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 आपणें मनशाक कित्याक रचलो गाय देव सुसुता काळजांत कळवळटा म्हणटा देवाचें उतार आमकां कळीत आसा देवान मनशाक ताच्या सारकेन आनी स्वरुपान रचलो आदावक आनी येवेक येवेन देवाचें उतार मिरवली आदावी येवेचें उतार आयकलो देवाच्या उतरांत तो पयस केलो कांय ना बेलाक जिवेशी मारता मोसोरो हांकां राग थंयसर भरता देवा तावन पयस गेली देखून देव सुसुता ह्या मनशाक हांवें कितें रचलो गाय पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण इतलें सडलें की मनशाचें सगळीं चिंतनां खोटी जावन आसलीं म्हणटा देवाच्या उतार आनी तिची जिणी जिवन आसली आनी तिची जिणी सोडून आसली पवित्रपण पयसूच उरलें तर थंयसर वचोंक कोणाक साध्य जायत पवित्रपण नासतना सर्वेस्पराच्या हुजीर वचोंक कोणाक साध्य जायत खंडीत आमकां साध्य ना देखून किर्तनकार म्हणटा तुजेर पाताक कर्ण जावंक तुजे उतार म्हज्या वाटेक दिवो जावं दी पाताक आमचे तें आसल्या वेळार आमी देवा तावन पयस वेता आदावण जावं पुरो कायनान जावं पुरो पाताक केलें पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण सडलें खोटी चिंतना खोटी आलोचने सोडूनच गेली आनी तिची जिणीच एक जिणी जावंक पावली त्या देखून देव बुडतुकोल धाडटा आनी सगळें नाश करता सकड पातकी जावन आसली देखून ती पिळगी नाश करूंक देव भायर सरता बुडतुकोल धाडता आनी सगळें नाश करता सामुएलाच्या दुसऱ्या सामुएलाक बरयल्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायात 4थ्या वळेंत आमी वाचता दाविदान उरियाच्या बायले सांगे पाताक आदारलें दावीद देवाच्या मना सांगडो राय जावन आसलो देवाक मोगाचो राय जावन आसलो देवान तसो मोग केल्लो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
दाविदी सुकोन पडटा तितलो व्हड राय देवाक मोगासो दाविदाक बायल्यो नातल्यो म्हणणे ताका 6 जाणां बायल्यो आसल्यो म्हणटा देवाच्या उतार ताका 6 जाणां बायल्यो आसल्यो तरी तो उरियाच्या एका सैनिकाच्या बायलेक तो आशेता आनी तिचे तेय तो पाताक आदारता पळया पाताक मनशाक कसल्या हंताक पावयता उपरांत दावीद रडटा देवा लागच्या बोक्साने मागता देव ताका बक्षिता कित्याक देव दावीद देवाक मोगाचो व्यक्ती तर ह्या पातकातावन हांवें कशें पयस बसयेत ह्या पातकातावन ह्या आणीत जिणेतावन हांवें कितें करियेत देवाच्या उतार म्हणटा किर्तान 190 119 थंयसर आमी वाचता 119 11वी वळू तुजेर पाता करिना जावंक तुजे उतार म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता सर्वेस्परा तूं सदैव तुजे आदेश म्हाका शिकय किर्तनकार म्हणटा देवाचे उतार म्हज्या काळजांत घेवन ते हांवें म्हज्या काळजांत जिरयल्ल्या वेळार त्या उतराचो हांवें ध्यान केल्ल्या वेळार म्हाका पाताक करिना जावंक साध्य आसा कित्याक देवाचे उतार जिव्याने क्रियात्मक आमी आयकलां हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा देवाचे उतार जिव्याने क्रियात्मक 2 दारीच्या तालवारी परे वय देवाचे उतार जिवे 2 दारीच्या तालवारी परे ते क्रियात्मक जावन आसा देवाच्या उतराक सकत आसा किर्तनकार म्हणटा तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो देवाचे उतार म्हज्या वाटेक उजवाड जावन आसा देवाचे उतार म्हजे कडेन आसल्या वेळार म्हाका पातकातावन जैत व्हरूंक साध्य जाता कित्याक देवाचे उतार म्हाका बरें करूंक मात्र सांगता ते हांवें वाचचें मात्र न्ही आयकोवचें मात्र न्ही ते हांवें जियेल्ल्या वेळार त्या पवित्र तंबाक वचोंक म्हाका साध्य जाता त्या देवा मुखार रावंक म्हाका साध्य जाता तेंच आमकां देवाचें उतार शिकयता मुरयेन पळया देवाचें उतार स्विकार केलें त्या उतराचो ध्यान तिणें केलो ते उतार ती जियेली देखून रचणाराक ह्या संवसाराक हाडूंक तिका साध्य जालें केवळ उतार आयकोन आनी एका काणान सोडलें तर रचणार ह्या जेजू ह्या संवसाराक येतना बदलाक जें कितें तिणें आयकलें हांव तुजी साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं ती म्हणाली ते उतार तिणें ध्यान केलो आपणाच्या काळजांत जागवण केली म्हणटा देवाच्या उतार सिमिया प्रौद ती कलिगी उतरां उलयता जेजू विशयान म्हणटा हो साबाराच्या पडण्याक कारण जाता साबाराच्या बरेपणाक आनी पडण्याक हो कारण जाता म्हणटा आसतना मुरयेक ते उतार समजना बदलाक ती आपणाच्या काळजांत ते उतार जागोवन दवरता म्हणटा देवाचे उतार म्हळ्यार ते उतार ती आपणाच्या काळजांत आटयता ह्या उतराचो अर्थ कितें हे उतार कितें म्हाका सांगता म्हज्या जिणेंत ह्या उतराक कसलो म्हात्व मेळटा म्हणलें ती ध्यान करता त्या उतराचेर ती नियाळटा आनी ती जेजूक मोगाची एक आवय जाता ह्या पवित्र सभेक एक आवय जावन ती बदलता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पेद्रोची उतरां सोम्या आमी कोणासशी वचो तुजे थंय आसात उतरां जिवीत दिवची सोम्या आमी कोणा थंय वचो तुजे थंय आसात जिवीत दिवची देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां दिवो आमच्या वाटेक जिवीत दिवची ती उतरां ती आमी आयकूंक जाय ती आमी वाचूंक जाय ती आमी ध्यान करूंक जाय आनी त्या प्रकार जियोंक जाय तोळ खंडीत आमकांय त्या पवित्र आंबांत भेट करूंक पवित्र सर्वेस्परा मुखार उबें रावंक आमकां साध्य जाता पळया देवाचें उतर आयकून परिवर्तन जाल्ले साबार व्यक्ती आमकां वाजेलांत दिसूंक मेळटात लुकाच्या 7व्या अध्यायांत 40 आनी 8व्या वळेंत आमी एका स्त्रिये विशयांत आयकता 1 कोटी जिणी जिवन आसली एक स्त्री आपणाच्या पातकाक जेजू लागीं ती बॉक्साने मागता तिच्या ल्हानशा कामा मुखांत सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांक ती वत्ता जेजूच्या पांयांक पडून ती रडता जेजूच्या पांयाची ती दुखां पुसता आपल्या केंसांनी
आणि जेजू म्हणटा स्त्रिये तुजी पातकां बोगसली. केदाळे जेजू हे उतर सांगता की तिचे ते असचे पातकां बोगसतात ती शांती समाधानाने फाटी आपणाच्या घरा येता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तेच उतार कोटी जिणे जेवण असल्या स्त्रियेक नवे जिवीत दिवंक शकता. स्त्रिये तुजी पातकां बोगसली. तशेंच सामार्याची स्त्री आनी एक स्त्री जेजू कडेन उलोवण आसतनाच तिका जेजूच्या त्या उतराचो अर्थ समजता. ती उतरां ती जिरयता आपणाच्या काळजांत, ती परिवर्तन जाता. मात न्ही हेरांक ती जेजू विशयान सांगता. आपणाच्या गांवाक वचून साबारांक ती जेजू ती आपोवन हाडटा. साबारांक जेजूची बरी खबर ती परगडटा. केवल जेजूचे उतर आयकून ती परिवर्तन जाता. खंडीत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमकांय देवाच्या उतराची गरज आसा. आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें जियोंक जाय. तोळ आमचें तें परिवर्तन येता. एक नवो क्रिस्तांव जाल्लो व्यक्ती ताका जेजू विशयान कांय सुद्द कळीत नासलें. तो खंय एका रितीरे गेल्लो खंय क्रिस्तांवचो न्ही तो. एका रितीरे वेळार कन्नडा रितीरे वेळार ताका कितें इल्लें समजलें जेजू विशयांत. उपरांत तो जेजू विशयांत हेरांक सांगून आसलो खंय. तो जेजू म्हाका ताणें अशें केलें. पयलीं हांव मस्तू पियेतलो, आतां हांव पियेना. पयलो कुटुंबां सदां झगडटलो, आतां हांव झगडना. सगळें की मोगान पळयता. त्या मनशाक एका क्रिस्तांवान मेळोन ताका विचारलें की तुका जेजू विशयान कितें कळीत आसा. तो व्यक्ती बुडलो खंय, जेजू विशयान म्हाका कितेंच कळीत ना, पूण हांव पयलें पियेतलो मस्तू, आतां पियेना. पयलीं हांव कुटुंबांत झगडटलो, आतां हांव झगडना. पूण जेजू विशयान म्हाका कांय गोत्तो ना. पळया, जेजू आमच्या जिणेंत परिवर्तन करता. जेजू विशयान आमकां वस्तू थियोलॉजी कळीत आसचें म्हणना. बदलाक ताणें म्हज्या जिणेंत प्रवेश जायचे. देवाचें उतर आयकून म्हजें तें परिवर्तन येवंक जाय. आनी हांवें देवाचो मोगाचो भुरगो जावंक म्हाका साध्य जाता. देवाचें उतर म्हज्या जिणेंत परिवर्तन हाडटा. खंडीत आलिसुवे देवा निन्न जीववाक्य ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ದೇವಾ ಸಾಗುವೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಆಲಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ದೇವಾ ಸಾಗುವೆ ನಿನ್ನತ್ತ. केवल देवाचे उतर आयकून हांवें परिवर्तन जावंक जाय. देवाचे उतर आयकून हांवें नवो व्यक्ती जावंक जाय. त्या पिवड्यान केलें तितलेंच. जेजू म्हळ्यार ताका कोण म्हणून गोत्तू ना, पूण जेजू ताच्या कुटुंबांत प्रवेश जाता, ताच्या जिणेंत प्रवेश जाता, नवो व्यक्ती जावन ताका परिवर्तन करता. ताची ते असली पाठ सोबय तो काड उडयता, नवो व्यक्ती जावन तो परिवर्तन जाता. बघाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमचें तें परिवर्तन हाडूंक जाय. तें आमी आयकूंक जाय. आयकोवचें मात्र न्ही, तें आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरूंक जाय. कशें मुरयेन दवरलें तशें तें जागोवन दवरले वेळार आमचें तें परिवर्तन येवंक साध्य जाता. कित्याक प्रभाद्या तें अशें जालें. प्रभाद्या म्हळ्यार देवाचें तोंड तें जावन आसलें. ताका तांचेच म्हळें कांयच गोत्तू ना. जें कितें देव तांकां सांगता ते ताचे जिणेंत ते घेतले आनी हेरांक सांगतले आनी थंयसर आजापां जातलीं. आमी उबे रावया, देवाच्या उतराक मान करुया. हें गीत आमी गावया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक आमच्या जिणेंत तें परिवर्तन हाडटा. आमच्या जिवाक तें नवें हुरूपण तें भरता. एका गाणा रुपार आमी गावया. जेसू तुझी उतरा
देवाचे उतार आमी आमच्या जिणेंत घेता केन्ना देवाचे उतार म्हज्या काळजांत संतोष दिता म्हूण हांव चिंता तोळकंडी ते म्हणजे ते परिवर्तन हाडटा म्हज्या काळजांत ते संतोष दिता म्हज्या दोळ्यांक तो उजवाड दिता म्हज्या वाटेक तो उजवाड दिता मात न्ही म्हजो जिणेचो स्वास जावन परिवर्तन जाता कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तुझी उतरा सामार्याची स्त्री उदाखाडच्या पांय कडायली जाकोबाच्या पांय कडाय पूण देवाचे उतर आयकलेच सस्त्रीक जिविताची उतरां तिका मेळटात आनी तीच उतरां ती घेता आनी हेरांक ती पासरता पळय जेजूचे उतार ताणेल्यांक उदक भुकेल्यांक जेवण आनी मेलेल्यांक जिवीत लाजराक ते नवें जिवीत मेळ्ळें नायन गांवच्या त्या स्त्रियेच्या पुताक नवें जिवीत फावो जालें कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक कोटीजीनी जीवन असले ती स्त्री मगदलाची मुली जेजूच्या पांय तळे येता आपणाच्या कोट्या जिणे खातीर ती रडता आपणाची दुखां ती गळयता जेजूच्या पांयाक ती दुखां गळयता आपल्या केंसांनी ती पुसता आपणाच्या पदकाक संपूर्ण ती बॉक्सांनी जोडटा जेजूची उतरां तुजी पदकां तुका बक्षली मोगाच्या भावनांनी पयलीं तोच जेजू आमच्या मुखार आसा आमकां तो उतरां तो थैर दिता ताचे उतार नियाळोक ताचे उतार जियोक तो आमकां आपोळ दिता देखून ताका आमी स्तुती करुया ताका आमी अर्गान देवया हालेलुया 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 वरदानाची आमी स्तुती करूया देवाच्या उतरांनी आमकां दिल्या ताका आमी अर्गां दिवया तो आमच्या सांगात आसा ताच्या उतर ध्यान करून ताणें आमकां अवकाश दिले खातीर ताका आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 वरदानाची स्तुती करूया ताका आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 देवाचे उतर आयकोन आसतना आमचे ते परिवर्तन येता देवाचे उतर आयकोन ध्यान केल्ले वेळार आमची पिडा पयस जाता कित्याक दुखेस्ताक बुजवट दिवचे उतर ह्या सोम्यातें आसा ನೊಂದ ಬೆಂದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ
ಪಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡುವ, ನೊಂದ ಬೆಂದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ, ಪಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡುವ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ ಜೀವದಾಯಕ. ಆಲಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವವಾಕ್ಯ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ದೇವಾ सागुवे निन्नता. सभाजन पिडेस्त, सभाजन कष्टात असलेले व्यक्ती जेजू थंय येतात. जेजू तांकां केवळ एक बुजवण्याचें उतर मात दिता आनी तें उतर आयकले ते व्यक्ती नवे व्यक्ती जावन परिवर्तन जातात, नव्या हुरूपान ते भरतात, नव्या सक्तीन ते भरून येतात. मातणे पातक्यांक जाय ते बोगसणे दिवचे. देवाचें उतर, स्त्रिये तुजी पातकां बोगसली. देवाच्या उतराचो महत्व आमकां कळीत ना, देवाच्या उतराचो गोडसाण आमकां कळीत ना. एक किर्तन आसाने, साका आनी पळोवया सोमी कितलो स्वादी. देवाच्या उतराचो स्वादीक आमकां कळीत ना, पूण त्या उतर आमी जियेल्या वेळार, ध्यान केल्ल्या वेळार आमचें तें परिवर्तन येता आनी आमचें तें जेजू आजापाक करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी पातकी म्हणून वळखल्या, आमी सुकोन पडल्या म्हणून वळखल्या, त्या पवित्र तेंपलाक वचूंक आमकां नितळ हात जावंक जाय, नितळ काळीज आसूंक जाय. आनी ते नितळ हात आनी नितळ काळीज देवाचें उतर ध्यान केल्ल्या वेळार आमकां मेळटा म्हणून आमी समजल्या. देखून ताका आमी अर्गां दिवया. ಯೋಗ್ಯನಾರು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲು. मोगळा जेजू, म्हाका तुज्या त्या पवित्र तेंपलांत भेट करूंक, तुज्या पवित्र तेंपलांत उबें रावूंक, तुजे समकार उबें रावूंक म्हाका तो धैर्य दी. म्हजो हात थोडी तळ कर, म्हजे काळीज थोडी तळ कर, म्हजें मोण थोडी तळ कर आनी तुजें उतर हांवें नियाळ्ळें त्या प्रकार जियोंक तूं म्हाका प्रेरण दी. हे मागणें हांव करता तुज्या पवित्र नांवे, आमेन. देवाच्या उतराचो ध्यान आमी केलो. आतां ताचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार रावया, दिंबी आनी सर पडया. प्रार्थूया. ये देवा विचित सक्रामेंता काल तुज्या कश्ट सोवडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर.
जो जियेताय आणि राज करताय ससनाच्या ससना. मंदिरात तुझ्या सोहळ्या बाबा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या स्वरूपाला अर्धा वाटो राहिल्या उतार तुझी ऐकू जी आमची त्रिएक देवाच्या नावी हे पवित्र मिसाचे बलिदान आम्ही आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सजग पोट तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक तोंडदारीच्या तालवारी परी म्हणल्यार आमी तें समजल्या. केदाळ हांव देवाच्या उतराक महत्व दिता म्हज्या जिणेंत तोड म्हज्या जिणेंत परिवर्तन जाता. आज आमी हांगासर जमा आसल्या आम्हा सर्वांच्या इराद्या पासून आमी मागया. सांगात आस आतां पाद्रेपण वाचून सांगले साबार इरादे आसात त्या सर इराद्या पासून आमी मागता आसतना सरस्वत देव आमच्या कुटुंबात प्रवेश जावं दी. आमच्या कुटुंबात परिवर्तन हाडून दी. आमच्या कुटुंबातले सर्व कश्ट दूख बेजारा रीण फारीक जावं दी. या पयस सरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी देवाच्या उतराक म्हज्या जिणेंत हांवें महत्व दिवंक ना. देवाच्या उतरा प्रकार हांव जियोंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी ईश्वर पदवीदार देवा आणि तुका भाव भयणीनो सुसन्या सारून सांगता मनाची जीवन कणांना सारून वाईट धरणी परिचय हांवें जायती पातकार केल्यात. होमसो अपराध सोड अपराध ह्या पसवके सदां संकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू देवाजाक फजळीत मागण्या आनी दुबळे कायाचे जिणे जियेवन तुजे पुर्जेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र
साक्ष दिवक फावो केल्यापासून आम्ही तुका अर्गान दिता. आम्ही ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेचे साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सवे पोत आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतेच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बार्नाबासा सांगता तांकां अंतियोगाक धाडचे म्हणून ठरयलें. उपरांत भावा मदें मुखेल म्हणून नांव वाडलेल्या दोगांक बाराबस नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखांतर हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाऊ अंतियोगांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपाडायल्यांत म्हणून आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जनाक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळून थोड्या प्रतिनिधींक विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगावाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सय तयार आसले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपेवणीशी घाल्ली तीस नियमां तोंडा उतरां तुमकां कळीत करतली. बोंब्याक भली म्हणून आर्पिल्ले कसेलय तुमी कांय नाये. रगत आसलेले वा गुमटी चिरडून मारलेल्याचे मांसय कांय नाये आनी व्याभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमां भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हणून पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतीतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याक पडटलें आ दिवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोगा गेले आनी थंय आख्ख्या भोवतेची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाकणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सरेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाकणूक तयार जालां. ऊठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विण्याने जागी जाया. वय पांत्याक हांव उठयतां. श्लोक. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाकणटलो. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाकणटलो. राष्ट्र मदें तुका हरसितलो. कित्याक मोळपातेंतलो वंस तुजो मोग. कोपा पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा ऊठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीर फंकूंक तुजी महिमा. श्लोक. परजा मुखार सरेस्परा हांव तुका वाकणटलो. उद्गार. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागे म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासो तूं आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दिजे, उरचे तसलें फळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो एक बिझनेस मनीस, दाराळ आसताक आसले. एक पोत इंजिनियर, एकलो धाकटेर आनी एकलो स्वंत बिझनेस करनासलो बापय सांगता. आनी ह्या मनशाक ताचेच म्हणलें बिझनेस आसलें, पूण एक आशा आसली, हांवें दुबळ्याक कुमोग करूंक जाय, हांवें दुबळ्याचो मोग करूंक जाय. एक व्हरती आशा ताका आसली. आनी हो दुबळ्यांक सोदून गेलो, पूण सोदून पयसू वचचें म्हण नासलें. ताच्यात त्या ल्हानशा गांवांत आसलें. थंय ताणू ताका एक देवाच्या उतराचें प्रेरण मेळ्ळें आनी त्या उतराच्या प्रेरणान तो दुबळ्यांक सेवा करूंक लागलो. आयताराच्या दिसा पेटे भोंवर येतलो, दुबळ्यांक आसल्याक खाण जेवण दितलो. कोणी सडीत मेळकुटे आसला तर तांकां हाड नाणयतलो. सांगाताच शेविंगी तो करनासलो. अशें हर एक आयतारा तो ही सेवा करनासलो. दुबळ्यांचो मोग ताणें केलो, सेवा ताणें केली. आनी क्रिस्तांव जाल्यार तांकां तो याजका मुखांत कुमगारी दिवयतलो. हांवें दुबळ्यांची सेवा करूंक जाय म्हण एक आशा आसली. ती आशा ताणें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जारी केली. पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमी पळयलें तर साबार सांत आमकां दिसून येतात, सांतीन आमकां दिसून येतात. मदर तेरेसा प्रमुख जावन रक्त साक्षी आमकां दिसून येतात. ह्या सर्वांक दुबळ्या वयर विशेश मोग, दुबळ्यां खातीर आपूण कितेंपणी करूंक जाय, तांची हांवें सेवा करूंक जाय म्हणल्या मनोभावान बरयल्ल्यो साबार जाणां आमच्या मदें आसात. सांतुनी आसात, मात न्ही आमच्या मदें हांगा सासोंके पुरो खंडे जावन. कित्याक दुबळ्या वयर तांकां विशेश मोग आसलो. तरी एक सवाल, मोग म्हळ्यार कितें? दुबळ्याची सेवा करची तर आमकां मोग आसूंक जाय, ती एक तान आसूंक जाय. मोग म्हळ्यार कितें? एक सवाल. आविलाची सांत तेरेसा म्हणटा, मोग म्हळ्यार गरजेवंताक पावचे हात, गरजेवंताच्या कश्टांक पावचे पांय, पेल्याच्या कश्टांत रडचें काळीज. पळया, मोग म्हळ्यार भोव सुलाभ. मोग म्हळ्यार इतलेंच, आनी एकल्याच्या गरजेक पावचे हात, कश्ट तेल्या गरजेक पावचे पांय, पेल्याच्या कश्टांत रडचें तसलें काळीज. ह्यो तीन संगत्यो ते आसात तर तुका दुर्बळ्याचो मोग करूंक जाता.
त्या देखून मोग म्हळ्यार आमी दुसरी वाक्यां दिजें म्हणना हात पाय रडचे काळीज सांगता असं बरें म्हण जावं जाय. ह्यो 3 संगत्यो आसात तर तुवें दुबळे असो पेले असो एकामेकाचो मोग करूंक साध्य जाता. जेजुणाच्या वांजेलांत आमकां तेंच शिकयलां एकामेकाचो मोग करा. हांगासर जेजू एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार वचून पटलोन धरा उबो दिया म्हूण सांगना. बदलाक ताच्या कश्टान तुमी पावा, ताच्या गरजान तुमी वसा, ताचे खातीर तुमी रडा. ती दुखां गळयतना तुमी दुखां गळया अशें तुमचो मोग परगट करा. जेजून आमकां मोग करूं शिकयला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तार दिसा आमी पळयलें आपल्या शिसाचे पांय धुवन एका गुलामान कशें काम जेजून केलें. आपल्या ज्या शिसाचे ताणें पांय धुले आनी आपणाचो मोग ह्या देवाचो मोग ताणें परगट रुपी करण्या रुपी दाखयलो. शिसाचे पांय धुवन मातणे विधवीच्या कुमकेक तो पावलो. नायणगांवचे ती विधवी, तिचो पूत मेल्ल्या वेळार जेजू तिचेर पिरमोतयेन भरता. त्या पुताक ती वांसयता, त्या पुताक जेजू वांसयता. लाजार बुरी आनी मारता अनाथ जावन ती आसली. जेजूक त्या कुटुंबाचेर विशेष मोग आसलो कित्याक ती अनाथ. ताच्या कुटुंबांत वडील कोणी नातल्ले. जेजून ताचो मोग केलो. अशें सबार पिडेस तांकां जेजून गूण केले. ताचो मोग ताणें थंयसर दाखयलो. मातणे खुर्साचेर रागात वरयले, ताका धरल्यांक ताणें बक्षिलें, ताका कश्ट दिल्यांक ताणें बक्षिलें, कुर्सायल्ल्यांक ताणें बक्षिलें. जेजून तांचो मोग केलो आनी कुर्साचेर मरोन आमचोय ताणें मोग केला. ताच्या रागात वारोन आमचोय ताणें मोग केला. तो जेजूचो मोग. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता हांवें मोग करूं जाय की कशें मोग करयेत. हांवें मोग करूं जाय. जेजू ताका जाप दिता जें कितें हांव फरमायता तें तुमी केल्ल्या वेळार तुमी म्हजो मोग करतात. जें कितें हांव फरमायता तें तुमी केल्ल्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता हांवें फरमायल्लें तुमी केल्ल्या वेळार तुमी म्हजो मोग करतात, तुमी देवाचो मोग करतात, तुमी तुमच्या पेल्याचो मोग करूंक तुमकां साध्य जाता. जेजून फरमायल्लें कितें आमकां फरमायलां ताणें आमकां शिकोवन दिल्या. ताचें उतर आमकां ताणें दिलां तें आमी जियेजे. ताणें उपादेश आमकां दिल्यात ते आमी जियेजे. तो वळू आमी देवाचो पेल्याचो मोग करूंक आमकां साध्य जाता. देवान आमकां फरमायलां उपादेश 10 उपादेश आमकां आसात. आमकां सगळ्यांक बायपाट करतात. आतां कोणाक विचारल्यार पाटा म्हणून आमी 10 उपादेश बायपाट म्हणटा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या उतराचेर त्या उपादेशाचेर हांवें म्हजी थोडी ध्यान हांवें केलां गे त्या उतरांचेर. निजा देवाक मान दी म्हणटा, पूण हांवें निजा देवाक मात्र मान दिला गे. जायते फावटी पयशांक हांव महत्व दिता, तोळ देव म्हाका नागाडन जाता. म्हज्या वावराकच हांव महत्व दिता, तोळ देव हाका खोशयेन आसता. म्हज्या शिकपाक म्हज्या ट्युशनाक हांव चड महत्व दिता, देव त्या वेळार पयस रावता. तोळ हांवें सांगूंक जाता गे निजा देवाक हांव मान दिता, एका देवाक हांव मान दिता. थोडे फावटी म्हाका पयशेंत देव जाता, थोडे फावटी म्हजो वावरूच म्हाका देव जाता, थोडे फावटी म्हजे शिकापूच म्हाका देव जाता. मागण्याक वेळ हांव दिना. तोळ हांवें खंडीत सांगूंक जायना एका निजा देवाक हांव मान दिता म्हूण. जेजून फरमायल्लें तें निजा देवाक मान दी, पूण हांव दिता गे. म्हज्या दिसपट्ट्या जिणेंत हेर सांगतेक हांव चड महत्व दिता, मोबायलाक हांव चड महत्व दिता, टीव्हीक हांव चड महत्व दिता. देव म्हाका तो वळून नागाडणे जाता, पयस जाता. तो वळ हांवें सांगूंक जायना निजा देवाक हांव मान दिता म्हणून. अशें सकड उपादेश आमी तशेंच ध्यान करून गेले तर हांव सत्य सांगता आमी एक्की उपादेश पाळिना, 10 उपादेशी आमी पाळिना. तोळ हांवें सांगूंक जायना हांव जेजू क्रिस्त हांव जेजूच्या वाटेन चलोवन आसा, जेजूच्या उतार हांव जियोवन आसा. म्हाका सांगूंक जायना कित्याक हांव तें जियोवंकूच जियोना. देवाचें नांव व्यक्त काडिनाका म्हणून आमी उपादेशांत आयकता. पूण जायत्या संदर्भांनी
दुसऱ्या कारणा खातीर आमी फूड पिरियदा खातीर जावं पुरो फूड सक्से खातीर जावं पुरो पाड कामा खातीर जावं पुरो आमी देवाचें नांव उपेग करत आसा पूण आमी बसून ध्यान करूंक जाय अशें जनरली आमी सांगता आमी उपदेश पाळटा पूण बसून ध्यान केल्ल्या वेळार एक उपदेशाचे वयर थोडो वेळ हांवें कशिल्ल्या वेळार हांव ते उपदेश पाळिना म्हणलें म्हाका भोगाप येता आयतासून बागेत म्हणून सांबाळ म्हणून आमी वाचता पूण जायते पोटी तुमकां सांगचें म्हणणें हांवें जनरल तुमी हांगासर आयल्यात तुमी बरी मनशां मागण्याची मनशां बावाटते मनशां बरो सुद्दां दवरून आयल्यात ते खंडीत पूण जायते पोटी आमी आयतासून बागेत म्हणून सांबाळ म्हणून सांगता आमकां मिसाक वचोंक वेळ जायना वेळ आसना आमचें काम आसा आमकां अळसाय आसा आमकां बेजाराय आसा सेऱ्यां घर वचोंक आसा भोवोंक आसा मेळचो एकच दीस मिसाक वेचें केदाळा अशें सावाला थोडे पटी थोड्यांक दोसतात तो वेळ हांवें सांगूंक जायना हांव उपदेश पाळटां अशें मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सकड उपदेशा विशयी सांगूंक वेळ ना पूण हांवें जनरली सांगचें हर एक उपदेशाचेर थोडो वेळ हांवें ध्यान केलें तर आवय बापेक मान दी हांव म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत आवय बापेक फावो तो मान दिता हांगी नियाळ्ळ्या वेळार मात्र हांव म्हाका कळटा म्हजें उणेपण कितें आसा मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जायते पोटी देवाचे उतार हांव आयकता मात्र पूण तें पाळोवंक म्हाका असाध्य जाता जेजू म्हणटा जें कितें हांव फरमायता तें तुमी केल्ल्या वेळार तुमी म्हजे इश्ट जातात तुमकां हांव साकर म्हणना म्हणटा जे कितें ताणें फरमायलां ताचे उतार उपदेश ताणें दिले सक्रामेंत ते आमी स्विकार करचे मात्र न्ही स्विकार आमकां वडांत करून दितात या कुमगाराक वडांत आमकां आपोवन हाडटात पूण हांवें ते जियेल्ल्या वेळार मात्र जेजून फरमायल्लें हांव करता जेजूचो इश्ट जावंक म्हाका साध्य जाता त्या देखून जेजू म्हणटा जो कोण हांवें फरमायल्लें करता जियेता ताका हांव साकर म्हणना तो म्हजो इश्ट कित्याक इश्ट सक्कड वांटून घेतात इश्टा विशयांत आनी एका इश्टाक सक्कड कळी जाता तशेंच म्हाकाय जेजू विशयान सगळें कळी जाता केदाळा ताणें फरमायल्लें हांवें जियेल्ल्या वेळार तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ह्या पवित्र बलिदाना वेळार जेजूची मजत आमी मागया बुड्या रुपार तो आमचे मदें येता ताची मजत आमी मागया मोगळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत तूं राव म्हजें जिवीत नव्यान रुपीत कर नव्यान आसा कर आनी तुजे उतार हांवें आयकोण ते जियोक म्हाका तुजी कृपा दी तुजी आत्मीक सकत दी कित्याक हांव एक पातकी हांव एक चंचल मनीस हे आमी वळखून घेवया आनी उड्या रुपार येवचे जेजू लागीं मागया म्हाका एक घट काळीज तो फावो कर एक नितळ निर्मळ काळीज पर कित्याक काळीज निर्मळ कर काळीज आसा कर म्हणून त्या उड्या रुपार येवचे जेजू लागीं आमी मागया आमेन म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सृष्टीच्या रस्तारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू देवा जान कतकतीक मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सदें जिबी तुका भोवमान वाले हे शिगूण आमच्या काळजांत वाडय
आनी नितळ निर्मळ काळजां आनी अपवित्र जेवणाचो वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यशस आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोणी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरे काळजाच्या उमाळे आनी तुज्या सेवका सांजू देवासा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या बुजवडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलो. हे ताचे देखी बरीत पोजळीत जिबीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गेचो आदार दिता. देखून वर्णून नजो जाल्या आनंदान सर्गेच्या सर्व दोता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समार्पणची. तेच परे जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचे हे रागात. पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटू परगटूया. सोम्या जेजू तुजे माया आमी सवारला. तुजी पुनर्जीवन आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या संवसाराचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर
फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापांनी सगळ्या ह्या जाकांनी लायका बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्या सर तुज्या भक्तिकांची घरांनी आसून विविध रितींनी हें भक्तीपण पळोवच्या, बरेपण आशेवच्या आनी आपूण तळार्थान बरें आशेवन हांगासर पावच्या हर एका भक्तिकांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती सांजो जय तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या आमचो भावार्थ सोडे म्हणून सोम्या शिकयलेले ते मागणे सांगता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संवकार येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां करस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आडवारांतली आमकां निवार. दाये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बोरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रे स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सुसनाच्या सुसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती एकामेकाची सेवा करून मोग करूंक आपूण दिलेली. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे
पोटाचे सोना देणे तुझे. एक घडी बोर मावून रावया. उंड्या रोपार उतरा रोपार जेजू म्हज्या काळजांत आयला. ताका आमी अर्गान देवया. उंड्या रोपार आयल्या जेजूक सदांच म्हज्या काळजांत तो राव जेजू म्हूण आमी मागया. म्हज्या कुटुंबांत तूं ये जेजू म्हूण त्या जेजू कडेन आमी बेनाती करुया. जी सकट बेजाराय दूख खंत निरासपण पयस कर म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया. जेजू मागल्ल्यान दिता. जे कितें आमी बरोवशान मागता तें तो फावो करता. ताची मजत आमी मागया. ताचे कडेन आमी विनंती करुया. पुण्या रुपार आयल्या जेजू सदांच म्हज्या काळजांत तो राव. म्हाका नव्या सक्तीन तूं बरो. म्हजी ते आसले सर्वणी रासपण बेजारे पयस कर. दूख तूं पयस कर म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. अर्गान तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया जेजू. स्तुती तुका आसुमिया जेजू. स्तुती तुका आसुमिया जेजू. वंदन तुका आसुमिया जेजू. आराधन तुका आसुमिया जेजू. आराधन तुका वंसमिया जेजू. जय जय तुका आसुमिया जेजू. जय जय तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पोन्यांक फळ दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गान दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटात जीवची ताण आमच्या काळजांत सडय. आनी सांजू देवाच्या पोसजळीत शिकोवन आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबार परगटोक आमकां करपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदुदार देव दयाळे तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां आपल्या सर वायटा वेगलांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणे आनी सफळ करो. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखांत पावूंक तुमकां फावो करो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वसोण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. सांजूचे वाज बापाच्या नांवी ह्या पुणथळार येवन भक्तीपणांत वांटो घेवन आशेल्ल्या चिंतिल्ल्या आनी मागोंक म्हूण निर्धार केल्ल्या सर्वांत तुमकां बरेंपण जुजेवाज बाप देवातावन मागोवन दितलो आनी दिवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचे न्हू आज ह्या पुणथळार हें भक्तीपण चलोवन वरच्या मुखांतर आमकां हो थोडो वेळ सक्रामेंटांतल्या जेजू संगी रावून पवित्र मिसाचें बलिदान आनी नियाळा मुखांतर आमकां जेजूचो सांगत ताचो मोग अनुभव करूंक आमचें तें आसलें उणेपण वळखून देवाच्या मोगांत आमी बळवंत जावच्याक आदार दिल्लो जावन आसा. बाप हॅरी डिसोजा कैयार फिरगजेचो विगार. पाद्र्याबानो सर्व यात्रीक तशें भक्तिकांच्या नांवी आमच्या पाद्र्याबांच्याय नांवी तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कैयार थोडोच तेंप थोडेच दीस आनी मुखार तुमी वेच्या तुमच्या मिसावांच्या थळार थावन परत हांगासर येवन देवाचें उतर हें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरच्याकी तुमकां आतांच मोगाचें आपोवणें हांव दितां आनी तुमकां दियेचे तावन दिवच्या नव्या मिसावांत तुमी बरेंपण करच्याक जुजवाज बापी तुमकां प्रेरण जावन दी म्हणलें आमचें मागणें.
Yes, Bapa. Oh, Iman tuga. Kurpa magundi Bapa. Bilang salilaga. देखन बसया मोगाच्यान ह्या पुणथळार बरें आशेवन सबार आनी ते सवां बरयल्लीं आसात. गोंयांत हांव आयिल्लीं श्रीलंकांत पावल्लीं देखून ही सगळीं एकठांय करून ती म्हाका दिल्ली न्ही जुजेवाजाक देखून ताच्या पांयां तळी दवरचें म्हजें मिसांव आनी ह्या सर्वांत जुजेवाज बाप देवातोन सगळ्यांकी बरेंपण दितालो म्हणल्यार त्या पातयेणेन आमी हांगासर सांगाता मेळोवन मागता हांव. अर्गां जावन आयिल्लीं आसात. बोरवेल काडूंक बरें उदक मेळाजे म्हणून हांगासर येवन मागोवन गेल्ले हांव. बोरवेल काडली, बरें उदक दिल्ल्याक अर्गां दिल्यान. अर्गां पाटयल्यात म्हज्या पुताक कामा खातीर मागल्लें, ताका बरें काम मेळ्ळां म्हणून आवय उपकार अब्बा उरता. आमच्या फ्रेंडशिपा विशीं जुजेवाजा लागीं मागल्लें. दोनी घरचीं विरोध करतालीं पण हांगासरान आमी मागल्ल्यान आतां दोनी कुटुंबांच्यांनी आमकां येस म्हणलां देखून जुजेवाज बापाक अर्गां दिता हांव. सबार तेंपातान भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मागोवन आशिल्ले हांव. भुरग्याचें देणें फावो केलां. जुजेवाजाच्या पांयां तळी अर्पुंचें भाग लाभयला देखून काळजांत हांव आमी सगळीं कुटुंबांची अर्गां दिता हांव. डिस्टिंक्शन मेळोवन पास जाल्ल्याक जेनिफर ताणें अर्गां दिल्यान. ते सावां तशेंच गोरवांच्या आंगार पडिल्ली किरंट फाटल्या 4 हप्त्यांतून ती मागोवन आसली. किरंट जुजेवाजा लागीं मागोवन बरी जाल्ल्याक नितळ जाल्ल्याक तांणी अर्गां पाटयल्यात. ते सावां एकल्याक कंपनीची विजा बेगीनच मेळोंक, इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी बेगीनच मेळच्याक, युरोपाच्या गुरेशिया गांवांक वेचें प्रोसेस बेगीन जावंक, घरांत शांती समाधान बरी भलायकी मेळोंक मागला, बरें काम कामांची विजा भायल्या गांवांत कामांच्या सोदणेर आशिल्ल्याक बेगीन काम मेळोंक, काजार जावन वेच्या घरांत कोणेय किरी करिना जावच्याक काजार जावन वेची वकाल मागता. कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण जोडूंक मागला. काजारी जोड्यांक भुरग्यांच्या देण्या खातीर कुटुंबांच्यांनी मागला. 16-17 कुटुंबांच्यांनी 17 जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला. आनी प्रत्येक जण आमच्या गोंयच्या भावंडांनी आदल्या पटी आयिल्लीं तांची सबार ते सवां ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर आसात. देव तांची काळजाचे यात्रे तांच्या मोगाचो फळ फावो करून दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागया. पाट पेंकाट कान दांत गांठी दुखी थावन सुटका मेळोंक, एकल्याचें उलोवणें सारकें जावंक, बरी सैरीक फावो जावंक सबार आनी मागला. कुटुंबांची एकवटान मोगान आसूंक, शुगर BP नॉर्मल जावंक, लोन फारीक करूंक तांक लाभच्याक, एकल्याक टिचराचें काम मेळोंक, दोनी पांय दूख शिरो अस्कत जाल्यात बरें जावंक मागला. शिकपा खातीर मुकलें मेट बरी कॉलेज विंचवण करूंक आदार मेळच्याक मागला. लंडनाक वचूंक बरयल्ली एग्जामांत पास जावंक, एकल्याक काजाराक पयशे अरेंज जावंक तशें कार्य बऱ्यान जावंक मागता. संत घर बांदूंक आदार जावचे खातीर स्कूल ट्रीप करतल्याक मस्त भुरगीं मेळोंक, बरी भलायकी कुटुंबांतल्या सांद्यांक मेळच्याक, घरांतलें भें पयस जावचे खातीर भलायकी पाटी मेळोवन पयलेंचें बरी काम करूंक जावच्याक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत बरे अंक मेळोंक, CA एग्जामाक बरेंकन आन्सर करून पास जावंक मागला. दुवेच्या लंग्स पिडेतावन गूण जावंक आवय मागता. कातेची माथ्याची एलर्जी गूण जावंक, आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोंक, मिसां वावरकरच्या याजकाक डस्ट एलर्जी गांठी दूख उणी जावंक, कॅन्सर पिडेतान वळवळच्या 14 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, दुबायांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एका कुटुंबांतलें प्रॉब्लम सॉल्व जावन तांणी करच्या वावरांत तांकां जैत मेळोंक, कुटुंबांच्या कश्टां खातीर भायल्या गांवांक वचोंक बरयल्ल्या परिक्षेंत जैत मेळोंक, आपल्या त्या भावांक बरी सैरीक मेळोंक बहीण मागता. आमाल पियोनतान सुटका जोडून कुटुंबांत बरें करच्या कुटुंबांची मागतात.
जावयान कुटुंबदारा सवें मोगान आसूंक घरची मागतात. दुबयांत काम सोदून आशिल्ल्याक बेगीन एक बरें काम मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, हातीन धरिल्ल्या कामांत जैत मेळोवंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, बावळो दूख, गॅस्ट्रीक, गांठी दूख गूण जावंक, युकेंत काम गेल्ल्याक परत बेगीन फाटीं काम मेळोवंक आवय मागता. 4 म्हयने आदीं सोरांनी आंगा वयलें वण चोरिल्लें भांगार फाटीं मेळोवंक मागतात. एका कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक मागतात. जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्यो दोशी आनी तांणी घाल्ल्या कोर्ट केसींतावन राखूंक हें कुटुंब मागता. जाग्याचे रेकॉर्ड्स पापाच्या नांवार जावंक, मम्मीक निमोनिया, पापाक डायबिटीस, हायपरटेन्शन हें सगळें नॉर्मल जावंक, एका कुटुंबाक फिनलँड प्रोसेस बेगीन जावंक, एकल्याच्या आंगाची खातां संपूर्ण गूण जावंक, कॅनडा कामाच्या सोदणेर आशिल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक, दुबयान चलचें बिझनेस सर रितींनी बऱ्यान चलच्याक, भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक घरची मागतात. पुताक आशिल्ले शिश्ट गूण जावंक आवय मागता. दादल्याचो हात दूख गूण जावंक, 2.5 वर्साच्या भुरग्याच्या हार्टांत बुराक आशिल्लो गूण जावंक घरची मागतात. एका ल्हान भुरग्यान सारकें उलोवंक जावच्या घरची मागतात. हाताचेर आशिल्लें केडू बऱ्यान वचोंक घरची मागोन आसात. एका तरणाट्यान बऱ्यान मिसाक वचोंक मागतात. एकल्याक TET एग्जाम पास जावन शिक्षकेचें काम मेळोवंक मागलां. एकल्याचें ब्रेस्ट पेन बेगीन गूण जावंक ते मागता. किडनीचे समस्या समा जावच्या खातीर बाल्टेर बऱ्यान जावंक त्यागांनी मागला. ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एग्जाम क्लियर जावन थंय पावच्याक मागला. भुरग्यांनी बरें कन्न शिकोवन परिक्षेंत बरें बरोवंक मोतीक उजवाड मेळच्याक भुरग्यांचे वडिलां मागतात. बऱ्या भलायके खातीर सबारांनी मागला. ह्या पुणतळार येवन मोतीच्या कुडीच्या आत्म्याच्या बरेपणा खातीर आनी सांगाताच जिवितांत बरें जोडच्या त्या दिशेन जुजवाजा लागीं मागल्लें उपकार तो दिता म्हणल्या पातयेणेन आशिल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे काळजाचे यात्रेक जुजवाजा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवया. आनी हांगासर कितें आमी आयकलां मागलां आमचे हर एकल्याच्यो गरजो जावं पुरो. कित्याक त्या सावांची रास सुमाराची आसली, पूण हांवें एकेकांत 7-8 म्हणल्यार बरी चिंताप दवरून थंयसर हर एकल्याच्यो गरजो ते उचारल्यात. देखून आमी सर्व ह्या गरजा आमकां हांगासर आशिल्ल्यांक नातल्यांक हांगासर कितें पळय आमी आशेन वयल्यान तें सगळें जुजेवाज बाप आमकां फावो करून दी. आनी ह्या दिसांनी आमकां पावसाची गरज आसा. मस्त जाणांकी उदकाचे समस्या आसात. पावस फाटीं गेल्ल्या वरवीं देखून मागीर आमी पावसाचें देणें आमकां फावो जावं दी. कित्याक जुजेवाजान ह्या जर तर खडपांत जावन थंयसर उदक उसळ्ळें ताच्या बावडतान दिमी घालना. तुवें आनी हांवें मागल्यार हें उदकाचें देणें सांगाताच आमी आशिल्लें सगळें हांगासर एकामेका खातीर आमी मागता आसतना आमकां देव दितलो. देखून दिमी घालया, हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सर्वांचो गरजो जुजेवाज बाप देवातोन मागोवन दिवन दी म्हणून आमी मागया. सांगाताच पावसाचें देणें लाबोवन दी. आमच्या बापा सर्गींच्या ह्या पुणतळाची विशेशता खडपाक बुराक जावन उदक घुसलोन थंयसर देवान असाध्य जाल्लें साध्य करून दाखयलां. देखून आमकां गरज आसचें पावसाचें देणें आमच्या बेळ्याक आमच्या क्रेशेक मनशांक तें गरज आसा. देखून परत एक पटी दिंबी घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा आनी हाचो फळ आमचे गोंयची भाव भयणी तांकां फाटीं वचूंक आसा. पूण तुमकां कस जायनातल्या बरी आमच्या गांवांक पावस पडटा. उपरांत तुमच्या गांवांक तुमी पावल्या उपरांत येता. देखून तुमी भियानाकात, बेता वरें तुमकां कांय जायना. देखून सगळ्यांक आमकां एक पावसाचें देणें देव फावो करून दी म्हणून मागीर हात वयर घालया. पातयेनी देव आमकां पावस दिता म्हणली. आमच्या बापा सर्गींच्या
दिमी घालूंक जावची आमी दिमी घालया. दिमी घालच्या मुखांतर वर्तें वर्तेंपण आमी जोडून घेवंक पावतल्या. देखून कस जाता तर बसया पूण दिमी घाल आमी मागया. Bhagavan Zuzeva Sachilodina Sumya Kakultam Chikar Krisa Kakultam Chikar Krisa Ikamka Krisa Dena Ikamka Sagin Chadeopa Deputa Somsavacha Taroka Devpovit Atmya Santissima Tinda Dekas Deva Goncha Benevolent Zalmala Sanzevas Bapa आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानात वाडून आयिल्ल्या सांज देवास बापा दुबळे गायची जिनी जीव सुगुप्त जावन वेत्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज देवास बापा सगळ्या केनारान पवित्रपणा सोपमळ पासावलेल्या सांज देवास बापा श्रीलंकान दगदणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिबमोत पावलेल्या सांज देवास बापा मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज देवास बापा भिकावेच्या रुपात श्रीलंका वचोन नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांज देवास बापा कोंताचें भक्तीपण आदार मोरये माय समोग आमच्या काळजांत बरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांज देवास बापा कश्टान सांपडलेल्याच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयलेल्या सांज देवास बापा देवाचे बावार दवून जिणेंत आयिल्ल्या कश्टान वावा दैवान सोंसलेल्या सांज देवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांज देवास बापा बाबार सांडून पयस गेल्या शेळयांक एका गवळ्या काळ इंडांत हाडूंक वावरतेल्या सांज देवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सवांक देवा सुशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज देवास बापा देवाचे शेळी संस्थाचे पाप करतले देवाचे शेळी संस्थाचे पाप करतले देवाचे शेळी संस्थाचे पाप करतले नव्यानाचे मागणी आमी सांगाता म्हणया हे सांज देवास तूं आमचो शावती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांव आमकां वांचीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेलपाक ते सुवातेन आमी चलच्याक तुजें तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांज देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेरतलें तुज्या जिणेन देवाचो पविमेत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग अजवा लोकां वांच्याक तूं सुसरीत जालोय अंतकारान बदोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायल्या सशी तूं दावून तांकां जिविताचें उतर प्रगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडले हें मिसांव करतना तुका पुराय सांज जाल्ली मुन्ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखल्ले असलो स्पिरीत आमकां काळजांत किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उबेस कर पेल्याच्या बाचे विशयां चिंतूंक आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी शिवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मरिफात शिकयलें आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस आनी कश्ट केल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज देवास ह्या संवसारी देवाच्या ते तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सुवें आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गावजां देवा सगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसवाय तुजे मुखार आरचाव आमच्या गरजांत तूं पाव आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर सांज देवास देवाच्या मोगाळ विंगेंत हांव केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या पासांत आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या तेक बली जावं दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरे मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैनावपाक तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्ता जिवनचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळजी कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिणी आनी मरणान जायती आजापां करून तीस मोवळ्या लोकांक दाखोवन जायत्यांक पयसेच्या गोपांत ओडून हाडले. ताचे विनवणेन आमचो भाव वाडत वाडय आनी आमची पिडा गोन कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसरिल्ल्यो आनी उसरिणांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवतावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. सांजू देवासान विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटाणे सोलोवन तुमी वाडो शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. आमेन. सांजू देवा सर्गेच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पळय सभा संतोश करीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगो पावो. आमेन. आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे आसो. आमेन. आमेन. विज्ञान सडेला Jesus socorro, Jesus Mama
कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले आणि पवित्र आत्म्याचे आमेन.